संस्कृती आहा ती मेस्तार शाळेतली जवळजवळ आजा पणज्यापासून चालू आहे, त्याच्या पहिलीपासून 4-5 पिढयो जाल्या. आता आमची ही 5वी पिढी. आम्ही ही 10 जाणांची सरस्वती आमगेर पुजता. तेन्ना हे 10 जाणांची सरस्वती पुजपाक प्रत्येक मनशाचो हातभार लागता. हे लोक तशी आपल्याकडे जाता तशी सेवा करता आणि आमी ती सेवा आमच्या हातीन करून ती बी करून घेता. मग किती वेळेस पूजन करता? हे 5 दीस करता. दसऱ्यान सुरवात करता, थंयसून आमी 5 दीस दवरता. 5व्या दिसा आमी मामणी घालता. मामणी घालतना सुद्दां हांगासली सगळी बायलां बी सगळी येवन काम करून व्यवस्थीत मामणी जेवण खाण करता. म्हणजे सांजची उतर पुजा जाली का? उत्तर उजा जाली काय 9-10 म्हटल्यार आमी सरस्वती पायता. म्हणजे लोकांचा सगळ्यांचा सहभाग असता? सहभाग असता सगळ्या गांवांतल्या प्रत्येक लोकांचा. म्हणजे पहिली पासून ही मेस्तांची शाळेतली सरस्वती म्हणून वळखता. तशेंच हांगासर भजन जाता, हरिपाठ जाता, घुमटा आसता, व्यवस्थीत वेळोवेळ सगळे सकाळचे अभिषेक आसता. कोणाच्या मनान जाल्यार अभिषेक सुद्दां करता. भट आसता हांगा सकाळी एकादशनी करपाक अभिषेक सुद्दां चालू दवरल्या. ही परंपरा आता 5 पिळगे जाल्यो चालू आसा. हांव धाकटो आसतनाच्यान पळयता. सो तेन्ना म्हाका उमेद जाला ते डेकोरेशन बीन करता, उमेद जाता म्हणून हांव तो लास्ट 5 वर्साच्यान हे करता, देखावे करता. अंदू कितें केला तुवें? अंदू हांवें राखणदार केला आनी चडशे इको फ्रेंडली आसता म्हाजें डेकोरेशन. आनी गेल्या 5 वर्सां हांवें खूब कितें केलेलें आनी फुडेंय करतलो अशेंच. पण आता राखणदार पळोवन लोक कितें म्हणटा? लोक खूब बरें म्हणटा, कौतुक बीन करता तशें आनी तेच मातशें प्रोत्साहन करता फुडें करपाक. आनी तेच खातीर हांव आनी फुडें अशें करपाचें आता इच्छा आसा. म्हणजे हे देखावो तूं एकटोच करता? हय एकटोच करता आनी तो एकटोच जाता. म्हणजे घरातली हेल्प करतात? घरातली हेल्प करता तशी. म्हणजे तुका उमेद आला? उमेद खूब आहा.